Today the biggest sin of the world is to say that there is no sin. आज संवसाराचे सगल्यांकीन व्हडलें पातक जावन आसा की पातक ना म्हणपाचें. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, आमी सगलीं पातकी म्हूण ओळखूंक आमकां दर एका पवित्र मिसाचे बेडेन प्राचीत रीत आसता आनी तातूंत आमी हांव पातकी म्हणून देवा मुखार आमी गुन्यांवकार जाल्या म्हूण आमी बोगसणे मागता देवाचें. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, ते खातीर आमी सगलीं वसोक आमी केन्ना ना केन्ना पडटा चुकता, पूण देव आमचो काकलुत्सार आमी सगलीं पातकी आमचे पातक ओळखूंक बरें कुमसार करूंक आनी देव आमकां सदांच बोगसूंक तयार आसा हें स्वत ओळखूंक आनी स्वताच्या जिविताची पावलां मारूंक दुसरे सुवातेर भगवंत फ्रांसीस शावेराक मुखार घालून ह्या मिसांत मागुया. आनी तिसरे सुवातेर जिविताचे राखणदार जावया. पांचवो उपदेश, द फिफ्थ कमांडमेंट आमकां सांगता, thou shall not kill, जिवेशी मारूं नये. आज कितल्याच जाणांनी कितलेच सुवातांचेर कितल्याच जाणांक जिवेशी मारलोले आमकां दिसून येतात. भाव भावाक, कुटुंबान, इश्टाक कसले बारीक किजिलाक लागून ताणें ताका जिवेशी मारलो. आज कितलींच आवय बापूय आसात आपल्या भुरग्यांक कुसव्यांत आसतना जिवेशी मारतात. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, एक व्हड पाप म्हूण ओळखून घेवंक, जिविताचे नाश करूंक न्हय, जिवीत नाटक करूंक न्हय, पूण जिविताची राखण करूंक आमकां सगल्यांक देवान आज एक आमंत्रण दिल्लें आसा. प्रिदिशा बाबा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जिवीत नाटक करूंक न्हय, पूण जिविताची आमी राखणदारां जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आनी आज जेन्ना निरपराधी बाळकांचो सेवाधर्मीक उगडास ही परब आमी करता, जेजू खातीर तांकां मरचें पडलें, आपल्या उतरांनी न्हय पूण रोगतान तांणी गोवाय दिली. आमकांय जिविताची यात्रा करतना जिविताची राखणदार जावंक आमकां आदार मागुया. स्वताचें जिवीत जिवंक, पातकां मेकळें जिवीत जिवंक वावरुया.